1978 सावन गोयान गो हत्या बंदी आसा। गाय जाणटी जाली, दूध दिना म्हणून मासांक मारपाक मेळना। अशा जाणट्या गायींचो सांबाळ करपाक दूधकारांक शक्य जावचें म्हणून सरकार खासा स्कीम करतलो। त्या खातीर आर्थीक आदार दिवपाची स्कीम सरकाराच्या तकलेन घोळटा म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगला। प्रताप सिंग राणेन जाणट्या गायीचो प्रश्न काडिल्लो। जाणट्यो गायो पोसुपूय जड आनी मांसांक विकपाकूय काळीज जायना म्हणून ताणें प्रश्न काडिल्लो। I will look into it. Give me 3-4 months. I will definitely work out a mechanism by which a farmer does not go into loss because of male calf or old cows. गाय भाकड जाली की ती मरपर्यंत तिका पोसचें पडटा शेतकऱ्याक आणि that becomes a burden on the farmer. Maybe Pratap Singh Rane can bear the cost or afford it, but many of the farmers, no, he also can't afford it for the business. As a individual, he can maybe able to afford it, and that can become a burden on him, permanent burden on him. So I said, on the lines of stray cattle management scheme, I will come out with a scheme for individual dairy farmer to get some sustenance on a cow which does not yield milk, so that he can maintain her. I will not take the म्हणजे तुम्ही काढून ओल्ड एज होमान जशे जाणट्यांक धाडटा तशें न्हय, तुमीच पोसा, तुमकां हांव खर्च दिता. आय विल गिव द एक्सपेन्सीस. तेरावे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीक राष्ट्रपती भवनान फेरवेल सुवाळ्यान निरोप दिलो। राष्ट्रपती म्हणून प्रणब मुखर्जीन राष्ट्राक उद्देशून निमाणे उलोवप केले। 14वे राष्ट्रपती म्हणून रामनाथ कोविंदान राष्ट्रपती भवनाची सुत्रां हातान घेतली। सरन्यायाधीश JS केहर हांचे हजेरेन संसदेच्या मध्यवर्ती सभाघरान ताचो दनपारां सोपूत विधी जालो। 21 तोफांनी नव्या राष्ट्रपतीक येवकार दिलो। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। दाबोळे विमानतळाचेर कस्टम्सान 580 ग्राम भांगर धरले। भांगराचे मोल सुमार 15 लाख रुपया। मस्कटांतल्यान ओमान एअरवेजान आयिल्ल्या पॅसेंजराकडल्यान ह्यो गोल्ड स्ट्रिप्स धरल्यात। पॅसेंजर केरळचो ग्रीन चॅनलांतल्यान वतना ताका कस्टम्सान धरलो। ताची चौकशी चल्ल्या। 15 दिसां फावटी कस्टम्सान 9 लाखाचे भांगर धरिल्ले। घेवया एक ब्रेक।